वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज संडे ओके आणि हांव म्हजो ब्लॉग ओके आतां संडे शूट करता. संडेचो शूट म्हणजे इवनिंग टायम शूट करचें कारण म्हटल्यार हांव वयता बाजाराक. ओके बाजारान वयता हांव. नॉर्मली हांव संडेचे केन्ना वचना बाजाराक. चडशे फ्रायडेचे वयता कित्याक फ्रायडेचो बाजार लागता म्हापसा सो ताका लागून. बट आयज म्हाका इमर्जन्सी वयचें पडटा बाजारान कित्याक म्हाका येयल्ली आहा ऑर्डर. ओके दॅट इज किंगफीश मोल, प्रॉन्स मोल, मॅक्रल मोलाची प्लस मॅक्रल पारा. सो तेजी म्हाका ऑर्डर येयल्ली आहा ताका लागून हांव वयता बाजारान. म्हाका थोडेशे मसाला जाय बाय करपाक, ते थोडेशे फ्रेश फीश बाय करपाक जाय. सो ताका लागून पळयता इफ आयज येयला जाल्यार फ्रेश फीश लायक सांजचे येता न्हू आतां. सो येयला जाल्यार बाय करतलें, नाजाल्यार फाल्यां मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वचून बाय करतलें. ओके सो ताका लागून हे भशेन हांव फास्ट फास्ट रेडी जाला. एक्चुली म्हाका घरा कडेन जायतें काम आहा दॅट इज म्हाज्या बाबाचें आनी आंतोनीचो वॉर्ड्रॉप क्लीन करपाचें आहा. हांवें स्टार्ट केल्लें बट म्हाका सडनली ऑर्डर येयल्या ह्यो आतां आनी एक आनी दोन जायत्यो आहात त्यो ऑर्डरी. सो ताका लागून म्हाका म्हज्या कस्टमर्सांक लायक टायमार दिवंक जाय, म्हाका डिले करूंक नाका आनी म्हाका जाता ते भाशेन बरें दिवंक जाय. ओके सो ताका लागून हांव फ्रेश करतलें आनी तांकां दितलें. सो ताका लागून आतां वयता, म्हाका वस्तू बाय करपाच्यो त्यो बाय करता बीन आनी घेवन येता कित्याक आयज आंतोन्यो ना, तो कामाक गेल्लो आहा. सो डॅडीक घेवन वयता हांव आनी डॅडी बायकान वयतात. एक्चुली हांव वचपाचें बायक घेवन बट सामान खूब आहा सो ताका लागून हांव डॅडीक घेवन वयता. ओके सो येस पळोवया शॉपिंग कशें कितें जाता तें आनी मागीर तुमकां मेवता. पळयता बाजारान शूट करूंक मेळ्ळें शूट करता, ना जाल्यार घरा कडेन येवन तुमकां मागीर मेवता. ओके सो वोतूय हा खूब वोत हा भायल्यान. ओके टायम जाला 4:45 जाले आतां. सो आतां फटाफट वयता कित्याक म्हाका शॉपिंग करून येवन मोल करपाक जाय. सो ताका लागून फाल्यां अरावंड आफ्टरनून टायम कितें तरी दिवपाक जाय ती भायर व्हरपाक ती. सो ताका लागून म्हाका आतां येवन मोल करूंक जाय. सो ताका लागून फटाफट हांव बाजारान वयता आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके आनी इफ इन केस तुमकां कोणाकूय बूक बी करपाक जाय दॅट मोल बी जाय कितें जाल्यार तुमच्यान म्हाका कॉन्टेक्ट केल्यार जालें. ओके सो चलो आतां बाजारान वयता, तुमकां मागीर मेळटा इवनिंग टायम. सो हाय फ्रेंड्स, तुमकां हांव टायर्ड दिसता आसतलें न्हू. सो येस आयचो दीस म्हाजो खूब हॅक्टीक गेलो बिकॉज म्हाका आमची मॅक्रल मोल आनी प्रॉन्स मोलाची ऑर्डर आहली. ओके ती फाल्यां दिवंक जाय, डिलिव्हर करपाक जाय. सो ताका लागून हांवें तुमकां सांगलें हांव बाजारान वयता म्हूण थोडें शॉपिंग करपाक. सो करून बी हाडलें आनी रेडी बी केली. ओके सो म्हजेशी न्हू फ्रेंड्स आतां फ्रेश स्टॉक आहा दॅट इज किंगफीश मोल, मॅक्रल मोल, प्रॉन्स मोल, मॅक्रल पारा बी सगळें आहा तें. ओके आनी बॉम्बे डाक पारा आनी बॉम्बे डाक मोलूय बी. ओके सो हांवें तें आतां फ्रेश केलां ह्या दिसांनी. सो इफ तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर केलें जाता. ओके आनी तुमी हेजे पयलीं एक क्लिप घायल्लो की हांव मोल प्रिपेर करतना तेन्ना थोडो धाकटोसो शूट केल्लो. ओके सो येस हे भाशेन म्हजी सगळे मोल बी सगळे रेडी आहा म्हणजे फ्रेश स्टॉक आहा. इफ तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं येता. ओके आनी सगळ्या म्हज्या कस्टमर्सांक म्हाका ह्या विडियो थ्रूसान थँक्यूय बी म्हणपाक जाय. जेंच्यांनी कोणें ऑर्डर केली मोल पारा पळय तांकां. ओके जायत्यांनी प्लेस केल्ले तेंचे ऑर्डरी. ओके सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. म्हाका तेंच्यांनी फिडबॅकूय दिला जायत्यांनी की आमकां पारा मोल लायक जाला म्हूण. सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू वन्स अगेन. आनी येस हेजेरूच हांव आयचो व्लॉगूय एंड करता. चड व्हडलोसो करिना व्लॉग, धाकटोसो दवरला. ओके रिगार्डींग माय बिजनस.
तुमकां आता माझ्या फाल्यांच्या ब्लॉगान टील देन टेक केअर बाय गुड नाईट.